सर्वेस्परा जिवे देवा तुका बसूंक तुका वंदन करूंक हो पळय हांव तुजो सेवक हांव तुजी सेविका हांगा आसा सगळीं राष्ट्रां सगळे मनीसकूळ ताचे नांवान दिमी मोडटले आनी सगळीं जिबो जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण परगट करतल्यो हेंच परगट करूंक दोनयाच्या दोनया रायांच्या राया हो पळय हांव आसा ही पळय हांव तुजे मुखार सासंगी पडटा Tu म्हजो धनी तू म्हजो राजा तू म्हजो गोडी तू म्हजो वैस तू म्हजे गोडा तू म्हजे सुखा सगळी पदवी आनी वाखाणी जाणवाय देवाच्या दुनिया म्हज्या गोडा खातीर तू मोरो पुनो शिवून जालो म्हण सत मानता
तुमची गती रुसार मलमण सत हाला 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 श्री ला 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 श्री ला 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 श्री तुझोनी सुग्री महिमार्ग वंदन वाकाणी दुका हालेलुया 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 तुझे राव स्वत मानता दुनिया तुझे राव विश्वास होता दुनिया हपा खपा पपर 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 हालेलुया काल संतान बाबा तुळशी आणि वाटांनी जेजू ख्रिस्त सोबिमून उचारची तुझे थारोन जातले काल संतान बाबा तुळशी आणि जेजू ख्रिस्त सोबिमून वाटांनी उचारची तुझी आणि तुझ्या कुटुंबाची थारोवण जातली देव सरान संवसारान बांधून दवरल्यांक सुटका मेळटली एक सूर्याक सांगात मेळटलो तुझ्या जिवितांत सगळोच हारलेलो आसाय तुझो ती जीवन जावंक पावतलो Luke chapter 1 verse 37. For God is nothing is impossible. देवाच्यान जायना म्हणलें कांयच ना देवाच्यान जायना म्हणलें कांयच ना हालेलुया 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 होई तू दे Masode Moran Uno Jivon Zalo Masode Tukai Supota मरण पुनर्जीवन झालो मरण पुनर्जीवन झालो
का सुरपुटा का सुरपुटा जीबेन पोरगोटा जीबेन पोरगोटा do Chiru Cris do Cris not Hare 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 Hallelujah 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 Hare Shri Hare Shri Hare Shri सगळ्या प्रेमनेच्या दुनिया एवढ्या पिढीवरची काकूत कर दुनिया सगळ्या आवय बाबाची काकूत कर सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर सगळ्या तरणाऱ्याची काकूत कर दुनिया सगळ्या दोतोरांची काकूत कर दुनिया सगळ्या नर्सची काकूत कर दुनिया दोरेकारांची काकूत कर दुनिया भारत देशाची काकूत कर दुनिया सगळ्या ख्रिस्ती भावाची काकूत कर दुनिया आपली पवित्र ग्राहकांची सभा दुनिया सगळ्या मनुष्य कुष्ट त्याचे भार होणे कर दुनिया एवढा जंगा भरवसा ना जंगा भरवसा दी दुनिया एवढा जी ऑपरेशन असेल ती दुनिया तू कर दुनिया एवढा भरवसा नसेल तू एकटच भरवसा एकटच देव तू एकटच दोन्ही तुझे होणे आमका आणि जीवित ना दुनिया you are the vine we are the branches so abide be with you forever and ever Lord we come पपेट शिकाना ठुशीना काना काना सगळे तुझ्या भारांचे ब्लडचे भार होणे कर दुनिया तू देव तू डायबिटीज ब्रेन ट्यूमर कॅन्सर I touch you, jobless and all those who are suffering, O Lord. Bless them, O Lord. Bless them, Lord. Right now we bless all my people. All those who are watching us, all those who are praying with us, all those who are longing for your grace and mercy, all those who want to see your face. Right now you are the living God. Show your face to all the people. All these people, those who are longing for your grace, O Lord. Shukana, kana, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Kabor, Kabor, Elohim, Elohim, Adonai, Yeshua, Kabor, Laka, Laka, Lishera, Kadoshi, 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 Adonai, 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 Yeshua, Yeshua, Praise the Lord. Praise
the Lord. Hallelujah. 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 महिमा देवा बापाक महिमा देवा बाप्पा. महिमा शिजू क्रिस्ताक महिमा जेजू ख्रिस्ता. महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा पवित्र आत्म्या. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावन भयणो आमी पवित्रची शिकवण देवा विशीं शिकवण घेता आनी काल आमी नियाळ केलो ते म्हणल्यार पवित्र पुस्तका विशीं पवित्र पुस्तका विशीं भावन भयणो जायतीं जाणां पवित्र सभेंतली कूड सोडून वेतात जाय जाणां पवित्र सभेंतली कूड सोडून वेतात इगोज माता सोडटात कित्याक सोडटात कित्याक पयलें कारण म्हणल्यार नेणारपण पयलें कारण कितें नेणारपण आनी ह्या नेणारपणाक लागून ती सजमनात दोळे बंद केले आनी सांगलें चलोंक लागीं धांवपाक जातलें बरें दोळे बंद करुया आनी चलो संवसार भोंवया जातलें कितें जातलीं हात दोतलीं आनी कोण आहात तुमी तयार चलोंक तयार आहात ना थिंगाच रावंक पूण तयार आहात पूण पांय सुचचे नात हांव हिंगा आहा थिंगाच बसून रावता हांव उठ्ठो ना म्हणचेली कितें जाता बाबणू नेणारपण म्हणल्यार दोळे आसून दोळे बंद करप नेणारपण म्हणल्यार दोळे आसून दोळे बंद करप म्हणजे जायतीं जाणां नेणारपणाक लागून सारकी सजमनूय ना देखून सारकी पयस सभेची शिकवण ना देखून जायतीं परबो कोत्तात आमी जाय जाणां कोत्तात पूण ताका लागून हांव खंयचे परबेचेर खंयचे हेचेर हांव आड न्हय पूण हांव आड कोणाचेर नेणारपणाचेर म्हाका म्हजे फिरगोजीन कोणूय नेणार उरलेलो नाका जो पर्यंत हांव हांगा आसा तो पर्यंत कोण नेणारपणान सांडलेलो नाका तुमी कितें म्हणटा तें म्हणात म्हाका तें आय डोंट केअर तुमी कितें म्हण तुमकां जाय तें म्हणात म्हाका तें व्हडलें पडलेलें ना पूण म्हाका कोणूच म्हजी फिरगोजीन नेणार कसो आदलोवन पडलेलो सांडलेलो शेणलेलो बेडशेल्लो म्हाका नाका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जायतीं जाणां नेणारपणाक लागून पवित्र सभा सोडटात ताणें जायतें केलां पवित्र सभेन कितलीं डोनेशन दिल्यांत कितलें हें केलां तें केलां फेस्तां केल्यांत आरमुसां मारलां बेणां मारल्यांत पूण लास्टाक नेणारपणाक लागून पवित्र सभा सोडून गेल्यात बाबडे न्हू ताका लागून म्हाका जाय सगळें हांव सांगता तें सगळें हांव सजमतलो सगळीं तुमी सजमतलीं हांव नको पूण थोडें तरी सजमोवचें मातशें डिफिकल्ट लागता थोडें जड लागतात मातशें वचना भितर कित्याक हे थोड्यो वस्तू वचनात भितर पयले पावटी आयकता हांव कितें जाता पवित्र सभेन नेणारपण म्हणल्यार पवित्र सभा दोन हाचेर बांदलेली आसा एक म्हणल्यार पवित्र पुस्तक एक कितें पवित्र पुस्तक दुसरें पवित्र सभेची परंपरा पवित्र सभेची परंपरा इंग्लीश भाशेन म्हणटाले द ट्रेडिशन परंपरा आतां पवित्र पुस्तक आनी पवित्र सभेची परंपरा म्हणल्यार कितें जाय जाणां नको हाजो अर्थ ताका लागून जायते आमी बिलिवर्स म्हणटा हांव आयकोना केन्ना
बिलिवर्स म्हूण आयकोना जाय ते सॅक्ट आहात ते हांवें स्टडी करूंक बसलो हे बिलिवर्स सॅक्ट म्हण तेंचे हांवें म्हळें आनी स्टडी करूं नाका तांची हांव पिसो जातालो म्हणलें कित्याक एक आनी दोनूय सॅक्ट न्हू ते हांव स्टडी कोत्ता कोत्ता 60,000 सॅक्ट कितले 60,000 सॅक्ट ओ माय गॉड हांची स्टडी कोण कोत्तलो 60,000 नंबर वूड घासून डिफिकल्ट आनी तांची स्टडी कोण कोत्तलो हांवें म्हणलें आसूं आनी पुरो कितें जालें ह्या जाय जाणां पवित्र पुस्तकूच पुरो म्हणटात पवित्र पुस्तकूच पुरो म्हणटात लॅटिन सोला स्क्रिप्टुरा म्हणजे फक्त पवित्र पुस्तक पवित्र सभेची शिकवण बी कांय नाका पवित्र सभेची परंपरा बी कांय नाका भावणीनो हे मनीस आय पवित्र सभेन दिल्लें पवित्र पुस्तक घेतात आनी अदकुणें कितें कितें सांगतात आनी आमचो लोक जाय तो हो ब्रदर येतात त्या हॉलान येता ह्या हॉलान येता हिंग मिलाक जातात थिंग मिलाक जातात धांवतात बाबडी सारकी धांवतात हय हो ब्रदर बरो तो ब्रदर बरो तो सिस्टर बरी हय तो येता हो हिलर येता तो किलर येता धांवतात ही बी नेणार ही बी नेणार सांडलोल्यो शेड्यो हांवें सुरवातेक म्हणलां म्हजे फिरगोजेन म्हाका कोणूच सांडलोलो नाका कितें आतां बाबा न्हू धांवतात हांव आय एम नॉट अगेन्स्ट देम सॉरी ते जाय ते देवाचे उदक परगड कोत्तात आमी मागुया तांचे खातीर जाय ते पूण तेय सांडले आनी आमकांय सांडले आतां ते कितें म्हणटा फकत पवित्र पुस्तक पुरो आनीक आनीक कांय कांय नाका पवित्र पुस्तक पुरो पूण तेंच पवित्र पुस्तक सांगता पवित्र पुस्तकान देवान पण सांगलेली स्वता सगळीं पवित्र पुस्तकान ना म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक सांगता देवान दाखयल्ली स्वता देवान शिकयली स्वता सगळीं पवित्र पुस्तकान नात बट आनी खंय तरी स्वता देवान शिकयल्ली स्वता आसात हेंच पवित्र पुस्तक सांगता हें तर आयकता तेन्ना न्हू ते मागीर कितें करतात ती लायनच काडून उडयतले समज अशें म्हण मेळ्ळें ती लायनच कितें करतले बिलिवर्स ती लायनच तेंचे बायबल हांव दुसरो प्रिंट करतले आनी ती लायन कुशीन ती भायर उडयतले ओमीट करतले नाल्यार आनी कितें तरी सांगतले समज पवित्र पुस्तक तांचे शिकवणेचेर आड आसा ते पुस्तकूच काडून उडयतले ते पुस्तकां पळय आहा न्हू ते लायन आहा ती कितें करतले काडटले आनी म्हणटले खंय आहा पवित्र पुस्तकाचेर बाबू न्हू देवान मनशाक दाखयली सगळी स्वता पवित्र पुस्तकान आसात ना सगळीं नात जाल्यार पवित्र पुस्तकान नात म्हूण हांव सांगना पवित्र पुस्तकूच सांगता देवान शिकयल्ली सगळीं स्वता पवित्र पुस्तकान नात म्हूण कोण सांगता फादर नातालीन सांगता पवित्र पुस्तकूच पवित्र पुस्तक सांगता तुमच्या घरांनी कोण तरी मारे कित्याक मान दिता तुमी साक्रामेंत कितें आसात पाप साहेब खंय आसा इगोजी कित्याक वचूंक जाय अशें सांगूंक जायते जाणां येतात तांकां तेंचें पवित्र पुस्तक घेवन येतात ती पूण तुमचेंय बी पवित्र पुस्तक उक्तें करून आमी तांकांय बी दाखोवंक जाय ती नेणार बाबडी कितें आमी नेणार आनी ती बी नेणार जाल्यार मागीर कशें जातलें म्हणटकीर पवित्र पुस्तक उक्तें करुया जुवांचें शुभवर्तमान जॉन चॅप्टर 21 वर्स 25 जुवांचें शुभवर्तमान 21 आवेसूर वळी 25 जॉन चॅप्टर 21 वर्स 25 पवित्र पुस्तकान सगळें ना थोडें
पवित्र पुस्तकाचे भायर आसा म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता ते बरे कोण आयकात. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. जेजून केल्ल्यो म्हणात म्हजे फाटल्यान, जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. आनी पावटी जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. मागीर आयकात, ते सगळे एकान एक बरोवन दवरले जाल्यार बरोवंक पडटली आसली ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजून शिकयल्लें, जेजून केल्ल्यो मिलाग्री, जेजून बाबाचो मोग दाखयल्लो, ते सगळें एकान एक बरोवन दवरलें जाल्यार आनी जायतीं पुस्तकां तो म्हणटा संवसार लेगून पावचो नासलो ती पुस्तकां दवरूंक. म्हणटरी जायतीं जेजून शिकयल्लें तें सगळें केतून ना, पवित्र पुस्तकांत सगळें ना. मागीर तें आसा खंयसर तरी. पवित्र पुस्तकांत सगळें ना जाल्यार तें आसा खंय हो प्रश्न. पवित्र पुस्तकांत सगळें ना म्हूण कोण सांगता? पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक सांगता. जाल्यार व्हडलो प्रश्न येता, तें आसा खंय? तें आसा पवित्र सुबेच्या परंपरेन. पवित्र सुबेच्या परंपरेन जी परंपरा जी पयसभा पाळीत आयल्या तातून आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हणून आमकां कातलीक पडे आसात तांकां सारकी वळख मेळपाक देवाची दोन वस्तूंची गरज. एक पवित्र पुस्तक आनी दुसरें पवित्र सभेची परंपरा और ट्रेडिशन. होली स्क्रिप्चर अँड ट्रेडिशन दोन्ही गरजेची. पवित्र सभेची परंपरा आनी पवित्र पुस्तक. म्हणात पवित्र सभेची परंपरा आनी पवित्र पुस्तक. आतां पवित्र पुस्तक कशें आयलें आनी परंपरा कशी आयली ताचेर मातशें नियाळ करुया. सपोज जेजू आयलो आनी जेजू अशी देवाची बरी खबर परगटूंक लागलो. आनी जेजू खंय भोंवता थिंगा दिसान दीस ते बरोवपा भोंवताले ना. जेजू शिकयत गेलो, शिकयत गेलो. 3 वर्सां शिकयल्या उपरांत मागीर 3 वर्सां उपरांत जेजू कितें गेलो? कुर्सार मारलो. कुर्सार मारलो आनी जेजू मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी मागीर स्वर्गार गेलो. स्वर्गार गेल्या उपरांत 50 दिसाक सिसांचेर आंकवार मारेचेर आपोस्तांचेर कितें देंवलो? पवित्र आत्मो देंवलो. आनी पवित्र आत्मो देंवचे पयलीं ते भिवोन आसले. कोण? सीस आपोस सगळीं भिवोन आसलीं. कित्याक भिवोन आसलीं ती? कित्याक भिवोन आसलीं? एक सूर्य जाले. हा, जेजू ना, जेजू ज्ञानार आसलीं, जेजू ना आनी आपणाकूय बी कितें करीत म्हूण कुर्सार मारीत म्हूण. जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो, एफेसस चॅप्टर 2 मेळटा थिंगा, तेन्ना ते जाणवायेन बोल्ले, भिरांत सगळीं गेली. आनी मागीर ते कितें करूंक लागले? सगळ्याक जेजू सोमी, जेजू जिवन जाला, जेजू देवाचो पूत म्हूण सगळ्या गांवांनी शारांनी लागले कितें करूंक? परगटूंक. परगट्टा तांकां थोड्यांक जुयेशी मारपाचो वेळ आयलो. अरे हांव गेलो आनी मारेण्याक सांगलें. मारेण गेलो आनी सायमनाक सांगलें.
सायमन गेलो आनी कशें सांगलें अशी जाय जाणांक सांगत रावले. सगळे लोक जाणा सगळे सांगत गेले आनी सांगता 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 थोडे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान कितें केलें बरयलें आनी सांगलोले थोड्यो वस्तू ते जेताले ते थोड्यो वस्तू ते लोकां मदें तशेंच उरल्यो, बरोवंक नात. कितें करूंक ना? बरोवंक ना. बरोवंक ना. पयलें सगळें बरोवंक ना ताणें. पयलें एकटो सगळें सांगत वेताले, अरे जेजू देवागे पूत, जेजूचो मोग करता, जेजू अशें, जेजू बरो गवळी, जेजू आमचे खातीर मेला, अशें सगळें कितें करताले परगट करीत रावताले. आनी मागीर सुमार आनी 20 वर्सांनी सुमार जेजू मरोन 25 वर्सांनी सुमार 10 वर्सांनी सुमार मागीर तांकां दिसलें, अरे आमी हें मातशें कितें 2 उतर बरयल्यार बरें. कितें केल्यार बरें? ती शिकवण पडले जेजू शिकयल्ली, जेजू आपोस्तांक शिकयली, सिसांक शिकयली आनी ते एकामेकाक शिकोवंक लागले. आनी बरयलें ताका आमी कितें म्हणलें? बरयलें ताका कितें म्हणलें? पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक. ते काळार तें बरयलें, निमणें पुस्तक बरयलें, तें जुवान बरयलें पवित्र पुस्तकान. प्रकाशनचें पुस्तक मेळटा निमणें, तें मे बी 99 years or 98 वर्साक बरयल्लें. ताका कितें म्हणलें? पवित्र पुस्तक. आनी बरयनासतना उरलें ताका कितें म्हणलें? पवित्र सभेची परंपरा. परंपरा. म्हणटरी नवो करार मागीर आयलो. तेच्या पयलीं हे सगळे परंपरा ती. आनी ते परंपरेंतल्यान ते शिकवणेंतल्यान थोडें बरयलें, ताका म्हणलें पवित्र पुस्तक. आनी बरयनासतना एकामेकाक सांगत उरलें, ताका म्हणलें पवित्र सभेची परंपरा. परंपरा. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 म्हणून आतां हांव मनीस म्हजें सांग अशेंच कातरलें, 2 कुडके केले. हांव जेव व्हरूंक शकतलो बरें. हें इतलेंच म्हळ्यार म्हजें हांव सपोज हांव येता, हें कितें जालें म्हजें वोत जालें. आनी तें वोत घेवन कसलो फायदो आसा? ना. हें वोत जावं खंयचें वोत घेवन तें जेवपाक जाता. आनी मनीस जाल्यार कितें सगळो देवाचें उतर सजमतलें जाल्यार बायबलूच घेतलें, वोत घेतलें, सजमो पावना. हें वोत आनी हें वोत जावन तूं आख्खें सजमूंक शकता. देवाचें उतर परंपरेन आनी देवाचें उतर देवाच्या पवित्र पुस्तकान आसा. हालेलुया, हालेलुया. 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 हे आपोस बी शिकयतात. पळय आतां आमी थोडें बरोवन दवरलां, थोडें बरयनासतना आहा तें पाळात. हांव सारकें पाळात तें. हें बी जेजून शिकयल्लें तुमकां आमी सांगलां, पूण आमी बरोवपाक पावले नात. आमकां एक उदाहरण मेळटा, तें म्हळ्यार 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. भाग्योन पावलून तेसलोनिकांक बरयल्ली दुसरी चीट. भाग्योन पावलून तेसलोनिकांक बरयल्ली खंयची चीट? दुसरी चीट. हावेसूर 2 ओळी 15. भाग्योन पावलू या तेसलोनिकांक सांगता, अरे बाबा आमी सगळें बरोवपाक पावले ना, पूण तुमी देवाचें उतर सारकें जर सजमूंक सोदतात जाल्यार ती परंपरा पळय आसा, जी परंपरा पळय आसा तेतून बी तुमी कितें करचें? तुमी ती पाळची. 2 Thessalonians chapter 2
वर्स 15. तुमकां जें शिकयलां तें उतरांनी वो लेत्रांनी तें तुमी पाळचें. 2 Thessalonian. कोणाक तुमकां मेवला? 2 Thessalonian chapter 2 verse 15. म्हणटूच बाबा भयणीनो, थीर रावात. जावं थोडी जावं पत्र तोंडी वो पत्र बरोवन हांव तुमकां शिकयतां त्यो चाली रिती गोड सांबाळात. चाली रिती म्हळ्यार परंपरा ते सगळें कितें करात? गोड सांबाळात. तातूंतय बी देवाचें उतर आसा म्हूण पोतून हांव सांगना, पोतून बागेवन पावलू ते सोलुकारां लोकांक सांगता जी परंपरा आसा ती गोड सांबाळात. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबणो, पवित्र सभेन कितले संस्कार आसात? कितले संस्कार आसात? साक्रामेंत कितले आसात? पोत पुस्तकान खंय आहात? जायते बिलिवर्स तुमगेर येतात, अरे 7 साक्रामेंत आहात खंय आहात? ते पोत पुस्तकां आहात? आमी म्हणटाय ना, नेणारपण तेय नको आनी आमी बी तो सारकें पोत पुस्तकान ना. 7 साक्रामेंत आहात म्हूण. काजारो साक्रामेंत म्हूण कोण सांगता? क्रिसमस साक्रामेंत म्हूण कोण सांगता? कुमसारो संस्कार म्हूण कोण सांगता? डायरेक्ट देवा कडेन कुमसार जा. अशें जायते मनीस तेय नेणार आनी आमी नेणार. आमी मागीर दोगूय कुड्डे कितें जातात? होणान पडटात. जायतीं आमची होणान पडलेलीं आसात. जाय जाणां होणान पडलेलीं आसात. एक आनी दोनूच न्हय. पण बाबा न्हू, हे संस्कार आसात म्हूण पवित्र सभेची परंपरेन आसात. सज म्हळ्यार तुमी हे संस्कार आसात म्हूण पवित्र सभेच्या परंपरेन आसात. हालेलुया, 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 हालेलुया. मागीर ही परंपरा पवित्र सभेचे परंपरेन आसात. मागीर कितें केलें? मागीर कांय वर्सां उपरांत पवित्र पुस्तक बरोवन जाल्या उपरांत ती बी परंपरा तें बी बरोवन दवरलें. आयज तें बी बरयलो कडेन आसा. कोणें बरयलें? पयलो बरोवपी तें म्हणल्यार सेंट क्लेमेंट ऑफ रोम. 99 वर्साक मेलो तो. दुसरें इग्निस ऑफ आंतिओक 107 वर्साक मेलो. तिसरें पॉलिकाप. हे म्हणजे आपोसां बरोबर वावुरताले ते. आपोसांनी तांकां शिकयल्लें तें ताणें बी बरोवन दवरलें. आनी अशें जायते पवित्र सभेचे जे सांत आसात, बागेवन मनीस आसात, ताणें हें बरोवन दवरलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. पण बरी न्हू, आयज तर तूं कंप्युटराचेर तूं बसशी आनी तुका कितें तर प्रिंट करूंक जाय, हे सायडीन ऑर्डर दी, ते सायडीन कितें येता? पेपर भायर येता, छापून येता. हे सायडीन ऑर्डर दी, ते सायडीन पेपर छापून. तो काळ न्हय. ते पयल्या काळार आदीं आतांनी एक एक लेत्र बरोवचें पडटालें. कोण कोण सांगतात पांकांनी इंक घेताले आनी बरयताले. पोतून बुडय आनी अशें बरोवपाक जायना आसलें. कितल्या बागेवन पाद्रींनी माद्रींनी हें पवित्र पुस्तक ते भाशेन बरोवन दवरलें. एक एक लेत्र बरोवपाचें. एक पाट बरय आनी यू बरय, मागीर घाल, मागीर जे बरय. सज म्हळ्यार कितें सांगता? आनी केदे व्हडले पेजी जातल्यो त्यो पेजी बी नासल्यो.
आयज पेपर आहा ते भशेन पेपर बी नासले पूण हे बागेवन पाद्रीनी माद्रीनी पवित्र पुस्तक आनी पवित्र सभेची परंपरा बरोवन दवरली. तांचे खातीर देवाक दिन वाचून म्हणुया हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया पूण जाय त्यो वस्तू आमकां सजमनात. पवित्र पुस्तकूय सजमना आनी पवित्र सभेची परंपरा बी आमी नको नको. देखून जाय जाणां ह्या त्या जम्यांनी वेतात. पयलें नेणारपण नेणारपण बाबडू असोच एका गांवांत हांव आसलो. एका गांवांत हांव आसलो आनी म्हाका ते बिलिवर्स जाले, ते मुसलमान वो ते हिंदू, म्हाका ते देवागे पूत आनी म्हजे भाव ते. हांव चिंता ते देवागेली रुचना आनी ते म्हजे भाव. मागीर हांव असो भोंवता भोंवता कोणें कोणें म्हणलें फादर तेंगेर वचनाका हांव, ती इगोजेक येनात. आगो बाये ती इगोजेक येनात जाल्यार कितें जालें आनी हांव गेल्यार कितें व्हडलें कितें जालें. फादर ती तुका ओगी रावचे नात, तुका सोलून काडटलीं सोलून काडटलीं म्हण लागलीं. आगो बाय आसूं गो, तांकां एक संदी मेळना केन्ना पाद्री सोलूंक उडय तांकां मेळना आसतलें. हांव एकटो बोकडो कसो मेळ्ळें म्हणलें म्हाजें सोलूंक. बरें आहा म्हणलें हांव येता म्हणलें. आनी गेलो आनी तांगेर बस म्हणलें हांव बसलो. बसनाका तेणें सुरू केलें कितें करूंक, आदोडीची कशें काय चलतात सारकें. हां एक वर जालें काबार जायना, काबार जायना सोलपाचें. तिका पण राग आनी कितें आहलो तितलें काडून काबार केलें. जावं सायबा म्हळें मातशें आतां हिका मोत आसता म्हाजें शांतीन मरो न्ही, राग धरून घोडे हेमकोणा वयता आहली म्हणलें. एक कडेन तेणें म्हाका अशें म्हणलें वील गो टू हॅल, तूं हेमकोणान वेतलोय. हूंय वयतलो इफेर्नान वेतलो हेमकोणा वेतलो. बरें बाय म्हणलें हेमकोणा वेतलो. आनी तिका सांगलें मागीर शेवटी तुका कितें दिसता स्वर्ग म्हणटे तुजे पांयचें बेस काय चाललें. स्वर्ग म्हणटे तुज्या पांयचें बेस तुज्या नांवार आहा तें कोणाक जाय तांकां दिवपाचें, कोणाक ना तांकां धांवडावपाचें. स्वर्ग तुजे पांयचें बेस म्हणलें. स्वर्ग कोणाचें बेसू देवाचें. पांय म्हणलें हांव स्वर्गा वयतलें हेमकोणा वयतलो तें चड तूं धास्ती काडपाची गरज ना. जाता जाल्यार तुजो आत्मा मातशें कितें कर साल्वार करूंक तूं वावर. तुजे खातीर हांव मागतां आनी म्हजो आत्मा साल्वार करूंक म्हजे खातीर बी तूं कितें कर. पूण तूं चिंती नाकाय स्वर्ग तुज्या पांयचें बेस म्हूण. हेवन इज नॉट युअर फादर्स प्रॉपर्टी. आनी तशें म्हणाका मोठे दळकून चुपा लागले. आय डोंट केअर. मोठे दोळ केले बारीक दोळ केले म्हण आय डोंट केअर एनी वन अंटील अनलेस आय बिलीव इन गॉड. बाबा न्हू ती बायलेन एक वस्त म्हाका सांगली, ती वस्त आयज तुमकां सांगता. जायती बरी सांगता हांव. हें नेणारपण म्हूण. कितें म्हूण नेणारपण म्हूण. म्हाका जाय उजवाड पडलेलो. ती बायलेन म्हाका सांगलें फादर हांव आमचे इगोजीचे फेस्ताक फेस्त येता म्हळ्यार म्हाका खुशालकाय भोगताली. कितें भोगताली? नोवेना माडी फेस्त म्हळ्यार वाव खमोन हांव सामको खुशाल. आनी कित्याक खुशालकाय भोगताली लागली. तेका लागून हांव हांगासर येयल्लें तेन्ना म्हाका हें मातशें मेळ्ळें हांगासर. तेका लागून सांगता तुमकां हांव. हें कोणी तुमकां आयकूंक मातशें दूख लागतलें. बट दोतोरान दुयेंस सोदून काडूंक जायें आनी दुयेंसाक वखदूय दिवंक जाय. हें म्हजें काम. दुयेंसूय सोदून काडूंक जाय. दुयेंस सोदून काडल्यार पुरो ना. दुयेंसाक वखद दिवंक जाय. नाजाल्यार दोतोर न्हू तूं हातूर
दुयेंस सोदून काडलें दुयेंसाक वखद तो दिना दुयेंस बरें जातलें ना ते बायले सरशी या रे म्हाका सांगलें फादर आमच्या इगोर्जीचे फेस्त म्हळ्यार वाव हांव सारकी उत्साबोळ सारकी हें हाडूं जाय तें हाडूं जाय हिंग वचूं जाय ती वचूं जाय अहें करूं जाय तोहें करूं जाय सगळी उत्साबोळ फापोड कशी आनी हांवें विचारलें कितें कोत्तालें गो बाय तूं आनी मागली तूं जाणा आमचे इगोजीन व्हडलो स्टॅच्यू आहा हेजे व्हडलो सायबिणीचो व्हडलो स्टॅच्यू म्हाका सांग आमच्या व्हडलो आहाले नोका हांव आनी मागली हांव फेस्त येता म्हळ्यार 10 नव्यो साडयो हाडटाली कितल्यो साडयो 10 नव्यो साडयो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो साडयो पयले नवेनाक वाव कमॉन बरी साडी न्हेसयल्यार सारकी सायबीण सामकी बरी दिसता ते भाशेन आवयस काय बरी सायबीण न्हेसयल्या गो बाय तुवें लोक सगळो म्हाका वाखाणटलो आनी म्हाकाय बरें दिसतालें वाव आयज बरी सायबीण फुलां ताका मॅचींग जाता ते भाशेन मॅचींग डेकोरेशन मॅचींग आहा आमगेलें तो कलर हो डिझायन तो डिझायन बरी फुलां आवयस आयज बरें जालें 9 दीस म्हजें काम 9 साडयो न्हेसोवपाचें आनी 9 भाशेचे वाजीस दवरून 10 भाशेचे वाजीस दवरून आवय फेस्त गणगण धूम धाम ही भाशेन हांवें कितलींच वर्सां चल्लीं हे करून फादर म्हाका दिसतालें हांव कितें बरें कोत्ता म्हूण म्हाका दिसलें सर शेवटी म्हाका कांय मेळोंक ना आनी सर शेवटी अशें जालें हांव ह्या स्टॅच्यू पळय आहा तो सायबिणीचो पळय स्टॅच्यू पळय आहा ती ताका एक आवय बरें आहा तूं गूड मॉर्निंग आपूण असो ताका उलयता म्हणटी कोणा कडेन त्या स्टॅच्यू कडेन पूण तो स्टॅच्यू म्हाका केन्ना उडोवंक ना म्हण लागली आनी सर शेवटी म्हाका दिसलें हांव एका आयडल एक मुर्तेची पुजा करता कसली पुजा करता मुर्तेची पुजा करता बूक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 20 सुटकेचें पुस्तक 20 तुमी कसल्यो मुर्त्यो करचे नात आनी तांचे मुखार सासंगी पडचे नात हें सांगलोलें आपणा म्हळ्यार कोणें सांगलें आनी अशें कोत्तले जी शिरा पडटले हें सांगलें तेन्ना सान इगोज हांवें बंद केली आनी इगोज हांवें सोडली आनी हांव आतां एक नव्या जम्यान भितर सरल्या हें एका भयणीन म्हाका सांगलें तांगेर गेलो तेन्ना खबर न्हू तिचें म्हाका दिसलें हें नेणारपण आनी अशें जायते आमचे मदें आसात हांव हांगासर आयलो तें म्हाका मातशें कळ्ळें मातशें चड न्हू मातशें आय फील दॅट फादर फेस्ताक बँड लावया फादर फेस्ताक आरमुसां मारया फादर फेस्ताक फुलां घालया इतल्यान फेस्त काबार जालें ना बाबा न्हू पण हें नेणारपण आसा दर एक फेस्त दर एक नोवेना आमचें नेणारपण कितें जावंक जाय वाडोवंक जाय देंवोंक जाय देंवोंक जाय खरी सायबीण माय आमी आंकवार मारे देव न्हय आगो बाय तुका कोणें सांगलें सायबीण देव म्हणून ना म्हाका देव म्हूण मानतात तुमी हांवूय मानतालें ती म्हजे लायन झगडटा पवित्र सभा खंय शिकयना सायबीण देव म्हूण आयकलां तुमी केन्ना पवित्र सभेन शिकयल्लें ना खंय शिकयना तीग जण एक देव कोण तो बाप पूत आनी पवित्र आत्मा पळय तुका सायबीण देव म्हूण कोणें सांगलें ती मुर्तीक दर दिसाक नवी साडी ती बरी न्हेसून येताले टाक टूक करून बरी मेकअप बी करून येताले आयज म्हणजे दुसरें नवें आयज सायबिणीक घातला तो कलर ती बी घालून येताली
सायबिणी घातलं मागीर सायबिणी आमची साडी न्हेसून येता ते मुर्तेक न्हेटयताली ती आनी ती मागीर फ्रस्ट्रेशन जाली आनी ती मागीर अशी आनी तिचो घरा आख्खो दुसऱ्या जम्यांनी गेलो. फादर खूंय आहात ते साक्रामेंत आहात म्हणू. आगो बाय साक्रामेंत आहा म्हूण पोवीस सभेच्या हे केन्ना 99 वर्साक तेन्ना जेजूच्या काळार ही परंपरा आसली साक्रामेंतांची. ही पोवीस सभा शिकयता ती ते काळार आसली. आयज पोवीस सभेन कितें तर प्रश्न येयत जाल्यार आख्खी पोवीस सभा कार्डिनल बिशप पाद्री सगळे एकठांय येतात, लोकांक येतात, सिनॉड म्हूण करतात, जायते क्वेश्चनर म्हूण करतात आनी सगळे एकठांय बसतात, पवित्र आत्म्याक उलो मारतात. कितें तें सत आमकां दाखय, खंयची वाट आमी धरची ती दाखय, फुडें आमी चुकोना जावपाक आमकां ही वाट दाखय म्हूण ती परंपरा आयज लेगून पोवीस सभा मानीत आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आनीक एक कोण एक म्हाका मेळ्ळो, हांव असोच गेल्लो आनी तो कोणाक देवाचें उतर सांगतालो. म्हाका दिसलें हो कोण तरी बिलिवर्स कोण तरी आसूंक जाय आनी म्हजी गुंगटे फुरीस आसलो. हांवें तो काळान भितर घातलो आनी तो मागीर थोड्या वेळार म्हजेशी येयलो आनी मागीर ताणें म्हाका जाय तें सांगलें. तूं आमच्या जम्यान येवं आनी जायते वस्तू सांगले ताणें. आनी मागीर हांवें ताका सांगलें आय एम अ कॅथलीक प्रिस्ट. मागीर काळान गेलो. पयलो ताणें म्हाका जाय सांगलें तुमी इगोर्जीन वयतात, तुमी हें कोत्तात, तुमी तें कोत्तात, पोच पुस्तक सांगना, हें सांगना, तें सांगना. आनी तातूंत ताणें म्हाका आनी एक वस्त सांगली. तुमी सायबीन आंकवार मारया म्हणटात, कशें आंकवार जावं येता? तिची भुरगीं आसलीं म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता म्हण लागलो. वय पवित्र पुस्तक सांगता आनी जाय जाण आमकां खरें दिसता सायबीण आनी जायत भुरगीं आसलीं ती आंकवारू कितकोन ती पातकीन. आनी त्या मनशाक हांवें विचारलें आरे बाबा सायबीणगेर आनी जाय ती भुरगीं आसलो म्हूण सांगत तो तूं आनी तुगे माय सायबीणगेर डिलिव्हरी करून गेलो काय विचारलें. सायबीणगेर आनी भुरगीं आतां नंबर 1, 2, 3 आदी वोयज म्हूण आसतालीं. वोयजीन हांव नाका तुमचें कितें म्हणटालीं आदी इतलीं हॉस्पिटल नासतालीं. वोजीन म्हूण आसतालीं. येना तकलें हालयता न्हू, वोजीन म्हूण आसतालें. ती बावडे सगळें कितें करताले हँडल करताली. हांवें विचारलें तूं आनी तुजी मामी सायबीणगेर डिलिव्हरी करून गेलीं काय विचारलें. तेंगे पयलें भुरगें जालें, दुसरें जालें, तिसरें जालें. तेशी म्हणाका हुज्जकान गेलो. मागीर पवित्र पुस्तक सायबीणगेर पवित्र पुस्तक सांगतात तांचे काळार आमी सजमूंक जाय. आदेलपोस आनी आदेलपोई पवित्र पुस्तकान म्हणल्यार तांची एक परंपरा आसली. कितें परंपरा ती? भावाकूय बी भाऊस म्हणटाले. भावाकूय बी कितें म्हणटाले? भाऊस म्हणटाले. आमी कजन म्हणटा ओ बापूल भाव म्हणटा म्हणना तूं, तांकां आमी भाऊस म्हणटाले. आमचे बापूल भाव आहा. फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, केन्ना ते शेजाऱ्यांकूय बी भाऊस म्हणटाले. आमी शेजारी म्हणटा. केन्ना ते सोयऱ्यांकूय बी कितें म्हणटाले? भाऊस म्हणटाले. कांय फावटी आतां आमचो मारेण कामाक वेता. खंयची कंपनी? आश्रमान कामाक वेता. आमचो भाव मारेण आश्रमान कामाक वेता. आश्रमान तूं एकटोच काम करता? जाय जाणां ते आश्रमान पण काम करतात ते सगळ्यांकूय बी ते भाव कशे लेखताले. सजमले सगळें सजमलें पण ते सगळे बरोबर काम करतात तांकांय भाव आनी भयणी कशे कितें करताले? लेखताले. आतां हांव जायत फावटी म्हणटा म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयकना तुमी केन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो? अरे एजवोट हांव सांग तुमी सगळे हांव तुमकां भाव भयणी जाता तुमी सगळीं मुगे मायक जाल्लीं. All Indians are my brothers and sisters. But it's
ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स प्लेस घेता आसतना म्हणटा म्हाका सांगात आख्खे इंडियेचे कितले करोड आनी ते 133 करोड हे म्हजे मायक चालली ही परंपरा सजमले कितें सांगता ते पवित्र पुस्तक बरे भाशेन सजमूंक तुवें पवित्र सभेची परंपरा शिकोवंक जाय 2 उतरां शिकले आनी आयले आनी तो सगळे जाणां ब्रदर्स जाणां हांवें सगळे लोक धांवलो देखना हाडलो देखिल्ले सोद कितें केलें चाबिलें असली गत आमची जाल्यार नेणारपणाची देखना हाडलो देखिल्ले सोद चाबिलें हालेलुया 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 ह्यो हांव सांगता आय एम नॉट अगेन्स्ट देम हांव आय ट्रीट देम दे आर माय ब्रदर्स ती म्हजी भाव आनी भयणी ती बी देवाचो वावर करतात आय रिस्पेक्ट देम पूण तेंचें नेणारपण हांव मानून घेवपाक तयार ना तांचें नेणारपण हांव मानून घेवपाक तयार इतलेंच तेंचे अगेन्स्ट नो सॉरी तेंचे विरोध ना ती वांकडी आनी हांव सारको ना पूण तेंचें नेणारपण हांव मानून घेवपाक आनी म्हजें नेणारपण वाडोवपाक हांव तयार ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मागीर कितें जालें पवित्र सभेन 15व्या शेंकड्यान तांकां विचार कोण तुमी तो बिलिवर्स ग्रूप येयल्लो जाल्यार तांकां विचार तुमकां हें बायबल म्हण कोणें दिलें काय विचारात हें बायबल म्हण तें पवित्र सभेन मानून घेतलें आनी तांकां विचारात तुमचो ग्रूप पळय आसा ते पाप सेवा मानिनात जेजूची शिकवण सारकी मानून घेनात परंपरा मानून घेनात तो ती पवित्र सभा ती तो सेक्ट पळय आहा ती चर्च कोणें घडली काय विचारात तुमचो स्थापनार कोण केन्ना आयलो ग्रूप अशें विचारात म्हणू 15व्या शेंकड्यान मार्टीन लुथर नांव कितें मार्टीन लुथर हो एक पाद्री पवित्र सभेन कांय वांकड्यो तिकड्यो सोय आयल्यो कितें आयल्यो वांकड्यो सोय आयल्यो आनी तेन्ना ताणें 1996 बरयलें आनी मारलें तातूंत थोड्यो वस्तू सारक्यो नासल्यो हाका लागून मागीर एक बरी झगडी जाल्यो आनी पवित्र सभेन फुटी पडल्यो आनी तेन्ना लुथरन म्हूण ते आयले आतां मार्टीन लुथरन इज एस्टॅब्लिशमेंट करपी मार्टीन लुथर पूण पवित्र सभेचो घडणार कोण पवित्र सभेचो घडणार कोण जेजू क्रिस्त पेद्र तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो ताचेर हे कोणाचे धारवटे जोईत व्हरूंक जे तूं स्वर्गार बांदतलो तें संवसारान बांदतलें जातलें आनी जे तूं संवसारान सोडटलो तें स्वर्गार सोडलेलें जातलें हालेलुया 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 म्हणटकीर प्रोटेस्टंट मार्टीन लुथरान प्रोटेस्ट केलो प्रोटेस्ट म्हणल्यार पवित्र सभेच्या आड वेतात तांकां म्हण लागलें प्रोटेस्टंट पवित्र सभेच्या आड वेतात तांकां कितें म्हण लागलें प्रोटेस्टंट तातूंत पयलो मार्टीन लुथरान कितें केलें बायबल आपणाक कितें लायक जाता तें बायबलान दवरलें आनी आपणाक कितें लायक जायना तें बायबलांतलें काडलें आनीक भायर मारलें हें काम पयलें मार्टीन लुथरान केलें बायबलांत कशें शिकोवपाचें आपणाक जाय ते भशेन मार्टीन लुथरान शिकयलें आनी थोड्यो वस्तू ताणें काडून भायर उडयल्यो तातूंतली एक वस्त काडून भायर उडयली मार्टीन लुथरान ती म्हणल्यार सेंट जेम्स आमचो सेंट जेम्स तो एक तरणाटो आसा तो तरणाटे भशेन जेम्सान कितें केलें जेम्स हो लिटर जाकोबाचें पुस्तक पळय आहा चीट पळय आहा ती बायबलांतली लुथर आहा तेणें काण भायर मारली
कित्याक भायर मारली तेतून अशें मेळटा तुजे तर कोरण्यो तुज्या जिवितांत तुका बऱ्यो कोरण्यो नात जाल्यार तुजो भावात मेलोलो पूण लुथराक सांगूंक जाय भावात आसल्या पुरो बऱ्यो कोरण्यो करपाची गरज ना बरी बऱ्यो कोरण्यो करप आनी भावार जिवो करून जेवप ही पवित्र सभा शिकयताली पवित्र पुस्तक म्हणलें लुथरान काडलें आनी तेका पडला लायक जायना तें काडलें आनी भायर मारलें भाग्यून जाकोबाची चीट भायर मारली कोणें लुथर कित्याक तेजी आड वयता म्हूण मुखार बाबणो किंग जेम्स म्हूण एक वर्जन आहा जायत पाटी आमी बायबलां बी हाडटात ती हुंयची बायबलाक ते कॅथलीक बायबल हाडूंक जाय कॅथलीक बायबल तेजे सगळे बूक आसूंक जाय किंग जेम्स म्हणटा ताणें थोडे पवित्र पुस्तकां नाच केली एक म्हळ्यार तोबियस जुदीद विजडम एक्लेसियास्टिकल बारूक मेकाबिस 1 आनी मेकाबिस 2 ही 7-8 पुस्तकां काडल्यान भायर मारली मागीर तशें एस्तेर दानियल ही बी पुस्तकां भायर मारली आनी अशें पयस बीन फुटी पडत रावल्यो बाबणो पवित्र सभा आयज देखून पवित्र पुस्तक आख्खें एकठांय दवरता बरयल्लें देवाचें उतर हें आनी बरोय नासतना असलें तें देवाचें उतर म्हळ्यार परंपरा हालेलुया 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 पवण थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करुया देवा आमकां उजवाड दी तुजें उतर तोंडी ओरली आनी रिटन दोनी भाशेन तुजें उलयलें तें उतर मानून घेवंक आमकां तुजें बोळ सो आत्मो आनी आमची मनां उजवाडाय देवा आमकां तुजो आत्मो दी तुजे सणभयन आमकां बोर जे देवा उतर आमी आयकता ते जिवितान पाळूंक आमकां शाणेपण समजिकाय बूद गोठाय जाणवाय भक्तीपण आनी देवाची भिरांतीन आमकां घटको Spirit of God, come and within and mold and touch us. Fill us with the wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord.
तुका आमची मोरी तुझी सोबतीना राव तू आमची सोबे युकार पवित्रात्म्या तुका आमची मोरी तुझी सोबतीना कांबू राव तू आमचे सोबे वेळार आमचे दोळे बंद करूया हांव तुमकां अनाथ कसो सांगचो ना हांव तुमकां आयुश्य राती दितलो सत तुमकां शिकयतलो सदांकाळ तुमचे शितर रावतलो John chapter 14 verse 16 I will never abandon you. I will give the Spirit. He will teach you. He will guide you. He will heal you. तो तुमकां पेकयतलो तो तुमकां संगात दितलो हे आत्मा दुबवलोली साणलोली पावलां निराशी जाल्ली आनी पवित्र सभेंतल्यान पयस पयस गेल्ली भावान भयण जी नेणारपणांत येतात जी नेणारपणाचो पाडलाव करता जी नेणारपणाचो भागीदार जावन येता मोना ही काळसां हे वेळार उसवाडान योगा पवित्रात्म्या तुका आमची मोदी तुका आमची मोदी तुझे सोबते नाम कांबोर राव तू आमचे सोबे युकार पवित्रात्म्या तुका आमचे मोदी तुझे सोबते नाम कांबोर राव तू आमचे सोबे युकार पवित्रात्म्या तुका आमचे मोदी तुझे सोबते नाम कांबोर राव तू आमचे सोबे तू तेची वेळ सासनां वांगीचो उजवणार आनी बोधी सगळें तुमचो हालेलुया सगळे पेडे बंद खातीर देवासुली पयस आसा तांचे खातीर दोतोरां वयसा नर्सी पुलिसां खातीर नेणारपणान आसा तांचे खातीर गो बायलां तरणाट्यांक आनी भुरग्यां खातीर
वेळार जिवदेव आमकां आशिर्वाद दिता. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक, पिढीन आसुल्यांक देवासली पूज केल्ली आसात. कितें भाशेन आमचीच भावां आनी भयणी तीं कोणी नेणारपणाक लागून कोणी कितें तरी दुखोवलीं, कोणी कितें तरी जिवितान घडल्यान पयस केलीं. हे भाव भयणांक जेजूचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या भारत देशाक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चायना, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USA, UK, साऊदी अरेबिया हे सगळ्या देशांनी शांती, सवस्काय आनी देवाचो आशिर्वाद हे भाशेन आमचे समुदायांनी फुडें आमकांय वडोवंक मेळूं म्हूण मागुया.